कॉर्डेल फिरगजीच्या उक्त्या मैदानार याच महिन्याच्या 22, 23, 24 आणि 25 या 4 दिसांनी बायबल संमेलन, मंगळूर देशचो बायबल आयोग आणि मंगळूर देशचो करस्मॅटिक एकतार संगता मेळोन वो बायबल संमेलन आसा करता. चड 100 वर्सां आदीं पोवीस सभेंत एक नवें वारें वाळिल्लें, नवो पेंतेकोस्ताचो अनुभव जाल्लो आनी ह्या मरिफात करस्मॅटीक संचालन आरंभ जालें. सगळ्या संवसारार हें विस्तारलें हें करस्मॅटीक संचालन मंगळूर देशजेंत 40 आनी 9 वर्सां आदीं 1970 आनी 5 इसवेंत हांगासरी हें बळादीकपणी वारें वाळोवंक सुरू जालें आनी ह्या मरिफात करस्मॅटीक मागण्याची रूस आनी आबिरूस आमकां सगळ्यांकी लागली. फाटल्या 40 आनी 9 वर्सां तावन जायतो वावर जालो. देवाचें उतर वाचून नियाळ करन ध्यान करूंक, निरंतर सक्रामेंताचें आराधन, लितुर्जेंत उर्बेन भाग घेवंक, सक्रामेंतांक सडीत महत्व, एकामेकाक कुमो करूंक उर्बा, वैयक्तीक तशें समुदायाची बदलावन ह्या करस्मॅटीक संचालना मुखांतर आरंभ जाल्ली, निरंतरी वाडून सायली. 40 आनी 9 वर्सां संपल्या ह्या संदर्भार 50 वर्सांचो आमी जुबल्यो आचरण करूंक तयारी करता आसतना वो एक बायबल संमेलन देवाचें उतर व्हडा भक्तीन आयकून नियाळ करन सोम्याच्या मेठांनी म्हणल्यार देयकाल वो बायबल संमेलन मांडून हाडला. मोगाच्यान तुमकां सोमेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिता. हर एका दिसा ह्या 4 दिसांनी ह्याच म्हयन्याच्या फेब्रुवारी 22, 23, 24 आनी 25 तारखेर ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार आनी आयतार फकत एक हप्तो उरलो. सांजेर 4 वरार तेर्साचें भक्तीपोवन, 4:30 वरार अर्गां होगळाप आनी स्तुती, ताचे उपरांत 5 वरार मिसाचो संभ्रम, सर्वणें पावणे 6 वरां तावन 2 देवाच्या उतराचेर नियाळ, सक्रामेंताचें आराधन, पिडे भलायकी जोडूंक विशेष मागणें आनी हें सगळें जावन 8 जावन 20 मिनटांचेर हें हर एका दिसा हो संमेळ आखेर जातलो. वेळार आखेर जाता जाल्ले वरवीं पाटी वचोंक कांय कस जावचें नात. बसांची वेवस्था निरंतरी लायनीची बसां आसात. 9 वरां म्हणसर बसां आसले वरवीं पाटी वचोंक व्हडले कस जावचे नात. देखून समेस्तांनी ह्या संमेलनाक येवंक जाय म्हूण सांगून विनंती करता आसतना येदोळ वो वावर केल्ले सर्व गवळी बापांक, सर्व याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, करस्मॅटीक संचालनाचें मुखेलपण घेतल्या डिरेक्टर बापांक आनी सगळ्या मंगळूर तशेंच उडपी देशजेंतल्या लायक भावंडांचो प्रत्येकसण उपकार बावडटा. सगळ्यांच्या मागण्याच्या मिनतीचो आनी वावराचो फळ जावन हें संचालन बळादीकपणी जालां आनी आज आमकां असलें एक भाग फावो जाला. हें एक संमेळ करच्या ह्या जुबलेवाच्या वर्साक तयाराय जावन आमकां देवान हें भाग दिला म्हूण सांगून संतोश पावता आसतना तुमी मागा. जाता तितल्या जाणांनी ह्या संमेलनांत येवन देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत ह्या करेजमांत आमी सोम्याच्या मेटांनी आरंभ करया आनी मुखल्या दिसांनी, म्हयन्यांनी आनी वर्सांनी तें निरंतर आमचें जिवीत सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक आमी देवाचो आदार आनी कुमोक मागया. मोगाच्यानो देव असलें भाग आमकां दिल्ल्या त्रिएक देवाक अर्गां, होगळाप, आराधन, स्तुती, महिमा, वंदन, प्रणाम आनी नमन म्हणटा. आमेन.